गोयच्या एटीएस पोलिसांची ताक स्किल आणि शस्त्रसामुग्रीचेर कितलेशेच मिडिया रिपोर्ट येत असतात। सध्याचो विषय फक्त तांचे जीपीचो। ह्या जीपी वेल्यान एटीएसच्या दशेचो अदमास करपाचो। वास्को बायण्या दर्यावेळेर पेट्रोलिंग करपी ही एटीएस स्क्वॉडाची जीप। ही एटीएसची जीप म्हूण सांगल्यार कोण विश्वास दवरचो ना। स्क्रॅपाक आयिल्ली ही जीप खंय वेळ प्रसंगाक टेररिस्टांचो पाठलाग करतली। दशा पळयात, सिटां पिनल्यात, दारां कळमेल्यात। इंटरनॅशनल टुरिस्ट डेस्टिनेशना वेले एटीएसची ही दशा। हो एटीएस एक म्हत्वाचो आमचो क्रायमांतलो एक म्हत्वाचो भाग आसा। हांचे कडेन सगळी अत्याधुनीक यंत्रणा ही आसपाक जाय, कित्याक ते दहशतवादी जे कोण आसतात तांकां धरपा खातीर ही तेंचें काम आसता। अशा वेळार तांचे कडेन जी आतां सद्या जी आमी गाडी पळयतात ती सामकी अगदी स्क्रॅपाक उडोवपा सारकेली जाल्ली आसा। अशी गाडी तांकां फावना। तेंचे कडेन अशी गाडी आसपाक जाय की तेजे कडेन अत्याधुनीक तातूंत सगळी अत्याधुनीक यंत्रणा म्हणजे बिनतारी संदेश सुद्दां दिवपाचे किंवा इतर जी असेल ती सगळी सुविधा अशा गाडयांनी आसपाक जाय। कित्याक एखाद्या वेळार आकांत वेळार इमर्जन्सी वेळार एखादी खरो टेररिस्ट जर आयलो जाल्यार तांकां धरपाक ह्या गाडयेंतल्यान जावचेंच ना। तांकां ही गाडी आसा ती खंयच्या उपयोग पावची ना। ही सादी एक 40 स्पिडीचेर सुद्दां वचपाची शक्यता ना अशी ही गाडयेची स्थिती आसा। स्क्वॉड म्हणूंक शकना आमी त्या गाडयेक। ती गाडी चोरांक सुद्दां धरपाची लायकी ना। ती कार्निवलाक घेवन भोंवंक शकता। तिची सिटां काबार जाला, फुडें इंजीन ना, कांय ना। ही गोवा इज वन हॉटस्पॉट। आमच्या गोंयान कितें केन्नाय जावंक शकता। सो आमी थंड रावन फायदो ना। सो आमच्या सिस्टमान जाग्यार रावपाची गरज आसा। ही एंटी स्क्वॉडची गाडी आहा ती इमिडिएटली तेंच्यान चेंज करपाची। एडवान्स टेक्नॉलॉजी गरज आहा आयज गोवा पुलिसाक। सो ही एटीएसाची गाडी ही इमिडिएटली सरकारान चेंज करची, नाल्यार कोणी रिस्पॉन्सिबल एका पर्सन आहा तिने इमिडिएटली ही गाडयेची सर्वे करची, पळोवची बाबा गाडी खरेंच वास्को आहा काय ना, हुंयच्या सेलर आहा ती पळोवची तेणी आनी इमिडिएटली ती चेंज करची। आनी हे इतलें मागता हांव आमच्या सिस्टमा लागीं की आमचे चेंजीस जावपा जाल्यार आमकां कितें खरें तरी करपाकूच जाय कितें, नाल्यार आमी थिंगाच उरतले। आमी सुशेगाद रावन कांय फायदो ना। प्रुडंटा खातीर विक्रम नाईक।